आम आदमी पक्षान ॲडव्होकेट अमित पालेकाराक पक्षाच्या गोंय राज्य अध्यक्षपदावेल्यान काढलो। तशेंच फुडलो आदेश ये म्हणसर श्रीकृष्णा परब हाचे कडेन तात्पुरतो अध्यक्षपदाचो अतिरिक्त कारभार सोपयला। मजगती अरविंद केजरीवाल हांणी भंडारी समाजाची मतां मेळोवपा खातीर पालेकाराचो वापर करून ताका आतां कुशीक काडला, अशें काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकाराचें म्हणणें। आम आदमी पक्षान ॲडव्होकेट अमित पालेकाराक पक्षाच्या गोंय राज्य अध्यक्षपदावेल्यान काडून उडयला। तशेंच पक्षा कडल्यान फुडलो आदेश येयसर संघटन सचिव श्रीकृष्णा परब हाचे कडेन अध्यक्षपदाचो अतिरिक्त ताबो सोपयला। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत स्वबळाचेर 42 जागा लढोवपी आपान फकत 21 जागा जिखल्या। हाकाच लागून ही कारवाय केल्ल्याचो अदमास। मजगती 2022 अरविंद केजरीवाल हांणी भंडारी समाजाची मतां मेळोवपा खातीर ॲडव्होकेट अमित पालेकाराक वापरिल्लो। तशेंच आतां बहुजन समाजाचो फुडारी म्हूण पालेकाराचो वापर केल्या उपरांत ताका कुशीक काडला, ताचो अपमान केला। आप फकत दाखोवपा खातीर प्रतिनिधित्व दिता आनी उपरांत विस्वासघात करता, अशें काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकर हांणी ट्विटरा वरवीं म्हटलां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।